करची पळय एका एका हॉटेलान केन्ना 2 रेस्टॉरंट आहा 3 रेस्टॉरंट आहा आमी 2-3 आहा थिंगा बंद केलेले आहा एक एकूच दवरला आयज आमकां इतल्या टायमार 1 सिलिंडर धाडला कितें आयज एक दीस पूण ते एका हॉटेलाक सो दुसऱ्या हॉटेलांनी प्रॉब्लेम जाला सो डॉमेस्टिकाकूय प्रॉब्लेम जाला आनी एका कमर्शियलाकूय आनी कितें जाला आमचो गव्हर्मेंट इतले इव्हेंट्स करता हें करता टुरिजम डिपार्टमेंट इतले इव्हेंट्स करता पूण हेचे वयर कोणें हें सगळे जाण आसले घेर जाता म्हणून सगळ्यांक खबर आसली आतां रॅशनिंग करतले कितें पयलेंच करूंक जाय न्हू आतां गड्डी जाल्यार कालांगूट वयशाले थिंगा गड्डी आहा डॉमेस्टिकेची आमकां कोणाकूच रेस्टॉरंटाक कोणाकूच मेळना काय सो गव्हर्मेंट इज पडलेलेंच ना कहें आमकां खूब प्रायोरिटीज गव्हर्मेंटाची कितें आहा पळय त्यो जेन्ना सरकार म्हणटा जेन्ना CM म्हणटा की आमकां कांय भिवपाची गरज ना आमचे सिलिंडर आहा सो लोकांची गड्डी पळयता ती कितें दिसता आतां लोक कित्याक गड्डी करता थिंगा दॅट मिन्स समथींग इज रॉंग न्हू आनी बेश्टे भाशणां दिल्या म्हणून जायना न्हू तें सो इट इज बॅड दॅट मिन्स आमचो गव्हर्मेंट सारको चलना गव्हर्मेंटाक लोकांची पळय बेजीक नेसेसिटीज आहा तेचे कांयच पडलेलें ना सो तुमी आतांच म्हटलें की ब्लॅकान विकता ब्लॅकांचो रेट्यो कश्यो कितें आसा सर रेटी डबल मागता म्हणून आयकलां हांवें पूण ते पासून मेळना म्हणजे पळय आतां पळय आमकां चार्टर आसा म्हाजे 4 हॉटेलांक चार्टर आहा ते चार्टराक आमच्यान ब्रेकफास्ट दिवंकूच जावो जेवण दिवंकूच जाय रेस्टॉरंट म्हाजें बंद दवरूं ना कित्याक आमचे ब्रोशराचेर आहा ते बंद दवरी जाल्यार ते वचून कंपन्सेशन मागता थिंगा बिरयानी का रेस्टोरेंट है कलंगुट में हमारा बिरयानी का रेस्टोरेंट है बहुत सारे गरीब लोग आते हैं यहाँ खाने के लिए अमीर लोग आते हैं और टूरिस्ट लोग आते हैं तो बहुत तकलीफ हो रही है गैस की वजह से हमारे होटल में स्टाफ लोग को तकलीफ हो रही है खाना नहीं मिल रहा दूसरी होटल बंद हो चुकी है वो उसमें जो स्टाफ लोग 10-15 स्टाफ लोग हैं उनके लिए खाना नहीं बन रहा है खाना नहीं मिल रहा बेचारे भूखे बैठे हुए हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ उसके लिए अरेंजमेंट करिए प्लीज़ थैंक यू सरकारान सिव्हिल सप्लायक आदेश दिला की जो घोळ जो चालू आनी लोकांची गर्दी जी आसा तेजेर कंट्रोल हाडपा लागून ज्यो गॅस एजन्सीची ऑफिस आहा थंयसर आनी गोडावन वचान त्यो कंट्रोलान हाडपाचो प्रयत्न करा म्हणजे तेतून बार्देस तालुक्यान आयज पासून आयज शेनवार आयज खूब पडले त्यो गॅस एजन्सीची ऑफिस आहा थंयसर जे सिव्हिल सप्लायचे ऑफिसर बीन आहा तेंच्यांनी वचून थोडो कंट्रोल हाडपाचो प्रयत्न केला थंयसर रावन जी परिस्थितीचें नियंत्रण हाडपाचो प्रयत्न केल्लो आहा स्टुडंटा खातीर म्हापशाच्यान काम पडटा